गोयची डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी आसा तरी खंय? पावस डिले जालो तरी सारकें मॅनेजमेंट कित्याक जायना? पावसाळो सुरू जालो पूण पावसा वांगडा जे आयला तो फक्त पावस न्हय। गोंयान रस्ते बुडल्यात, शेजारच्या वाठारांनी हुंवार आयला, झाडां कोसळ्ळ्यात, विजेच्यो सरयो तुटल्यात, येरादारीची अंदाधुंदी जाल्या आनी दिसपट्टी जीण व्हड प्रमाणांत विस्कळीत जाला। आनी मोस्ट ट्रबलिंग पार्ट, हातूंतले खंयचेच अनएक्सपेक्टेड नाशिल्ले। दर वर्सा अधिकारी नागरिकांक धडे शिकयल्यात अशें आश्वासन दिता। दर वर्सा नियाळ बसका जाता, दर वर्सा तपासणी करतात, दर वर्सा तयारीचे दावे हेडलायनीचेर चड असतात। तरी दर वर्सा पयलेच खेप उटंगराचो पावस पडलो काय गोंयांत अचकीत दिसता। अंदू राज्याक आनीकूय चड वेळ मेळ्ळो। पावसाळो उसरा सुरू जाल्ल्यान विभागांक गटार निवळ करप, असुरक्षीत सुवाती सोदून काडप, धोक्याची झाडां कातरप, आपतकालीन यंत्रणा घटमूट करप आनी प्रतिसाद यंत्रणेचे समन्वय करप एक व्हड गॅप मेळ्ळी। तरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक? जर पुराय जाल्ली जाल्यार पावस पडटकूच कांय दिसां भितर रस्त्यांचेर उदक कित्याक भरता? जर संवेदनशील वाठार सोदून काडले जाल्यार त्याच सुवातींनी परत हुंवार कित्याक येता? आपतकालीन प्रतिसाद पंगड सतर्क आसल्यार गरजेच्यो सेवा आपेशी थारल्यार नागरिकांक सोदून दिला अशें कित्याक दिसता? आपत्ती वेवस्थापनाचो हेतू फक्त लुकसाण जाल्या उपरांत प्रतिसाद दिवप न्हय, संकट येवच्या पयलीं धोक्याचो अदमास घेवप, आडावप, उणें करप आनी वेवस्थापन करप हें आसता। पूण आयज नागरिकांक गव्हर्मेंटा कडल्यान एश्योरन्सीस आनी ग्राउंड रियलिटी हांच्या मदीं अंतर दिसपाक लागला। सरकारी मिटिंगेक लागून फ्लडिंग आडाव शकना, सादरीकरणां झाडां कोसळपाक पासून आडाव शकना, प्रेस रिलीजीस रस्ते उक्ते दवरनात। जबाबदारी घेतिल्ल्यान जाता। ह्या समस्येचे परत परत जावपी स्वरूप पळयल्यार हे गिन्यानाचे आपेस न्हय अशें दिसता। खंयच्याय रस्त्याचेर हुंवार येता त्या अधिकाऱ्यांक खबर आसता, खंयचे गटार बंद आसात हें तांकां खबर आसता, दर पावसाळ्यांत खंयचे वाठार असुरक्षीत जाता हें तांकां खबर आसता। खरो मुद्दो म्हटल्यार अकावंटेबिलिटी। आनी आयज आमी हे प्रश्न तुमचेर सोडटा। नागरिकांक सगळ्यांत चड गरज आसता तेन्ना स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी आसता तरी खंय? पावसाळ्या पयलींचे तरी उपाय खरेच पुराय जाल्ले? परत परत येवपी फेलियर्सां खातीर कोणाक जबाबदार धरतले? तयारी कागदपत्रां भायर सरच्या पयलीं गोंयकारांक आनीक कितले पावसाळे हो त्रास सोंसचो पडटलो? आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हटल्यार जर हो तयारीचो रिजल्ट आसा जाल्यार तयारी कशी दिसतली? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।